Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां तुका सुम्यां जेजू, होगळाप तुका सुम्यां जेजू, वंदन तुका सुम्यां जेजू, आराधन तुका सुम्यां जेजू, महिमा तुका सुम्यां जेजू, स्तुती तुका सुम्यां जेजू, जय जय तुका सुम्यां जेजू. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज हांव सांगूंक आशेतां खरी ग्रेस्तकाय, सर्गेंची ग्रेस्तकाय, देवान ती आमकां दिल्ली पवित्र आत्म्याद्वारी जाणवायेची ग्रेस्तकाय. आमी पूण आशेत हांव संवसाराची ग्रेस्तकाय. देवान दिल्ली खरी ग्रेस्तकाय आमी कुशीन दवरला आनी संवसाराची ग्रेस्तकाय आमी आशेन आसां, ताच्या फाटल्यान आमी धांवून आसां. ती आमकां खंयच्याय उपकाराक पडना, ती थोड्या दिसां खातीर मात, पूण खरी ग्रेस्तकाय आसा आमच्या सासणीक जिविताची, ती आमी पुंजूंक जाय. ती सर्गींच्या राजान बापाच्या पांयां तळा पुंजूंक जाय आनी ती आमकां खरें जावन सासणीक जिवीत सर्गींचें राज आमकां दाखयता आनी ती आमी आपणावंक जाय. किर्तनाच्या बुकांत अवस्वर 49 5 हांव वाचतां. वायट विघ्नाच्या दिसांनी म्हाका घात करतल्यांचें खोटेपण म्हाका वेडो घालतात तेन्ना हांवें कित्याक म्हूण भियेवचें. आपले संपत्तेचेर तांणी दवरला सगळो विश्वास, आपले व्हड ग्रेस्तकायेची बडाई दाखयतात. कोणूच मनीस आपणाचीच सडवण करूंक शकना. आपले सडवणीचें मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. जिवाचे सडवणीचें मोल खरेंच व्हड. ते मनशाचे तांकी भायर दुडो दिवन सासणांक जियेशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळयन अशें करूंक जायना. कित्याक पळय, शाणो मनीसय मरतात, तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांच जातात. आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. आपली नांवां तांणी गांवांक दिल्यात जाल्यारय तांचे फोंड तांचे ससणीक घर, तांचे बिडार ससणाच्या ससणांक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगा किर्तनाच्या बुकांत वायट विघ्नाच्या दिसांनी म्हाका घात करतल्यांचें खोटेपण म्हाका वेडो घालता तेन्ना हांवें कित्याक म्हूण भियेवचें. आपले संपत्तेचेर तांणी दवरला सगळो विश्वास. वय, आज आमी देवाचेर विश्वास दवरूंचो सोडून आपल्या संपत्तेचेर, आपल्या ग्रेस्तकायेचेर, आपल्या ग्रेस्तकायेच्या वावराचेर आमी भरवसो दवरून आसां आनी आमी दुडवा फाटल्यान धांवून आसां, संवसाराच्या फाटल्यान धांवून आसां. आपले व्हड ग्रेस्तकायेची बडाई दाखयतात. आमी आमच्या व्हडल्या व्हडल्या ग्रेस्तकायेची, व्हडल्या व्हडल्या कामाची, व्हडल्या व्हडल्या बिझनेसाची आनी मस्त दुडवाची आमी ग्रेस्तकायेची बडाई दाखयता. ताच्याकी हांव उंच, ताच्याकी हांव कांय उणें न्हय, ताच्याकी चड दुडू म्हज्या कडेन आसा, ताच्याकी चड म्हज्या कडेन ग्रेस्तकाय आसा, असली बाडाय आमी उलयता. कोण दुबळो आयलो तर आमच्या बाडायेक आमी ध्यान दिनासतना ताका आमी इन्कार करता. कोणूच मनीस आपणाचीच सडवण करूंक शकना. आपले सडवणीचें मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. पयशाद्वारे पयशे दिवन कसलीच सडवण दिवंक मनीस शकना म्हणटा किर्तनाच्या बुकांत. जिवाचे सडवणीचें मोल खरेंच तें मनशाचे तांकी भायर. वय, आमकां पयशे दिवन देवाची कसलीच सडवण, देवा थंय मेळची कसलीच जाणवाय आमकां पयशे दिवन काणयोंक जायना. ती आमी कितें घेवंक आसल्यार संवसाराची ग्रेस्तकाय मात्र घेवयेत. ती देवान आपणायल्ली, देवान दिल्ली आसल्यार मात, नाजाल्यार ती आमकां घेवंक साद जायना. हें आमच्या मतींत आसूंक जाय. दुडू दिवन सासणांक जियेशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळयन अशें करूंक जायना. कोडयाळच्या मासले मार्केटेंत दोग जाणां इश्टीन सांगाता मेळ्ळीं खंय आनी मार्केटे गेलीं. खंय मार्केटे वयतना थंय बरी बरी मासली पळोवन तांकां खुशी जाली, तोंडान उदक आयलें.
एकल्या इश्टीन आनी एकल्या इश्टीक सांगता खंय ही मासली पळोवन देवान कित्याक आमकां मोर्न रचला गी म्हणून सांगीत आसा खंय. देवान एक मोर्न रचून घातलें दीन घातले आमी खावन जेवन गम्मतेन सुसागळेत आशेत असले म्हणटा खंय. असली गत आनी असलें चिंताप आमचें जावन आसा. ग्रेस्तकायेचे व्हडल्या व्हडल्या स्वप्नांचे चिंताप आमचें जावन आसा. आज आमी ग्रेस्तकाये फाटल्यान धांवन आसा, व्हडल्या व्हडल्या ग्रेडी फाटल्यान धांवन आसा. संतोशान जीवन देवाच्या योजने प्रमाणे जिवंक आमी तयार ना. आमचीच योजना घालता, आमचीच ग्रेस्तकायेचे योजनार आमी वसूंक रावूंक आमी आशेता. दुडू दिवन ससनाक जी अशें करूंक जायना, फोण केदींच पळयन अशें करूंक जायना. कित्याक पळय शाणे मनीसय मरतात तशेंच पिसो मरता, मुर्खी नान जातात. शाणो मनीसय मरता, बुद्धूय मरता, मुर्खी मरता, ग्रेस मनीसय मरता, दुबळोय मरता, वाटेर जियेतलोय मरता. संवसार सगळो जिखलेलो मनीसय मरता, सगळे मरतात. कोणाकय तांचे जीव उरून घेवंक जायना, पयशांनी तो उरून घेवंक जायना, कितेंच करूंक जायना. सगळो तो देवाच्या हातांतच आसा. देवान आमकां दिल्लो जीव, देवान आमकां दिल्लो स्वास आनी तो विचारल्या वेळार आमी ताका फाटीं दिवंक जाय. पूण आमी चिंताव सगळ्यांक आमचेंच, आमचे शिवाय कांय जायना, देवान आमकां कांय दिल्लें ना, ह्या प्रकाराची चिंतनां आमची जावन आसात. आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून वतात. खंयचेय आमकां व्हरूंक जायना. आमी कशे आयिल्ल्यात, विणगे आमी आयिल्ल्यात, विणगेंच आमकां वसूंक आसा. सगळी ग्रेस्तकाय हांगा आमकां सोडून वसूंक आसा. आमची ग्रेस्तकाय कोण खाता, कोण पियेता, कोण गम्मतां मारता, आमी नेणो. आमची भुरगीं गी आनी आमचे कुटाम गी या दुसरीं कोणी गम्मतां मारून विबाड करता ते आमी नेणो. पूण आमकां सगळे हांगा सोडून वसूंक आसा. आपली नांवां तांणी गांवांक दिल्यात जाल्यारय तांचे फोंड, तांचे ससनीक घर, तांचे बिडार ससनाच्या ससनाक वय. ग्रेस्त मनशांनी आज गांवांक, रोडांक, थोड्या सर्कलांक आनी सगळ्या थोड्या हळ्ळ्यांक तांची नांवां दिवन दवरल्यात. पूण थल्या हर एक मनशाचे फोंड ते ससनीक जिवीत ससनाक मोरच्यात आसले, ससनाच्या फोंडान तेणी जिवेचें तसलें जावन आसा. आनी देव आमकां सांगता हांगा असल्यांचे फोंड जावन आसात. ससनाक ख्यास्त जोडच्यात आसले, ससनाच्या ससनाक ते न्हिदच्यात आसले, ससनाच्या ससनाक तेणी एमकोंडांत विशव घेवच्यात आसले. एमकोंडांत विशव मेळना, पूण थंय आमकां आमच्या पातकांचें प्राचीत करूंक आसतलें आनी आमकां थंय त्या उज्जो म्हणच्या पातकांच्या खोंडान आमकां जिवंक आसतलें. तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 6 धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेस्तकाय आसा, पूण तृप्ती जोडलेल्या मात्र ती ग्रेस्तकाय लाभता म्हणटा. तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वळ 6 थावन 10 पर्यंत, 6 थावन 10 पर्यंत. धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेस्तकाय आसा वय, पूण तृप्ती जोडलेल्या मात्र ती ग्रेस्तकाय लाभता. धर्म पाळच्यांत देवाचो धर्म, देवाची खुशी आमकां करच्यांत, ती आमी देवाची खुशी केल्या तेन्ना मात्र, देवा थंय आमी एकवटून रावल्या तेन्ना मात्र, देवा थंय आमी संतोशान आसल्या तेन्ना मात्र ते आमकां पाळूंक जाता. तसली ग्रेस्तकाय आमकां जाय. पवित्र आत्मो दिता ती ग्रेस्तकाय आमी आपणावंक जायची. त्या वेळार मात्र आमकां ते ग्रेस्तकायेची तृप्ती मेळटा आनी ग्रेस्तकायेचो संतोश मेळटा. आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसारी सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकना. आमी संवसार येतना कांय हाडूं ना, उक्त्या आंगान आयिल्ल्या आनी वेतनाय आमी उक्त्या आंगानच वचूंक आसा. अलेक्झांडर राय सांगतालो खंय, सगळो संवसार तो जिखलो, जायतो दुडू आसलो, जायती ग्रेस्तकाय आसली, सगळें आसलें,
पूण मोर्चा कालार तो ताच्या मनशांक सांगूंक लागलो म्हजे हात भायर दवरा. कित्याक गीत राया म्हणल्या तेन्ना तो सांगता खंय हांव वेतना कांय घेवन येवंक ना आनी वेतना हांवें कांय व्हरूंक ना. तर हांवें कित्याक ह्या पेटये भितर न्हिदाचें, म्हजे हात भायर आसूं दीत म्हणटा. आमकां तेंच हर एक मनशाक संवसारान जल्माल्ल्याक एक दीस निमाणे दीस आमकां ह्यो संवसार सोडून वचूंक आसा. सर्गींचें राज आपणावंक आसा. सर्गींच्या राजांत आमकां विशव घेवंक आसा. पूण हांगा आमी कितें जोडलां तें सगळें आमकां सोडून वचूंकच आसा. तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आसात जाल्यार आमी दादोचीच सय म्हणटा. होय, आमच्या बापांत आमी म्हणटा दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी. बापान शिकयल्लें मागणें तें. आनी तेच बरी हांगाय आमकां दाखय सांगून दिता खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आसात जाल्यार आमी दादोचीच सय. दिसभर तो ग्रास आमकां मेळ्ळो तर ताच्या अर्थ संतोश दुसरो ना. आनी आमकां देव तो दिताच, ताच्या भुरग्यांक तो दिताच. तो जाणा आसा ताच्या भुरग्यांक कितें दिजें कितें दिवंक नजो म्हूण. आनी तो आमकां खंडी जावन दिता. पूण ग्रेस जावंक आशेतले ताळल्यांक पासांक पिश्यां आनी लुकसाण हाडटल्या हुंदवण्यांक सांपडटात. आज ग्रेस जावंक आसले ग्रेस जायचे दुडू करीचे दुडू मात आमकां जायचे म्हूण दुडवा फाटल्यान धांवतात. आनी ते तांच्याच पासांत शिरकातात. तांच्याच गळाक एक फास जाता. लुटमार करतात, चोरतात आनी कितें करतात नागयतात, दुसऱ्यांक दुखयतात, दुसऱ्यांची जिणी पाड करतात आनी दुडवा फाटल्यान वतात. दुडू करूंक ग्रेस्काय जोडूंक आशेतात आनी ते तांच्याच गळ्याचे फास जावन ह्या संवसारांत जियेतात. कित्याक दुडवांचो मोग सर वायटाचें मूळ. दुडवा फाटल्यान धांवल्लो तो ग्रेस्काय फाटल्यान धांवल्लो ताका एक दीस ना एक दीस वायट घडटलेंच. ह्या संवसारांत तें वायट घडटलें आनी सर्गींचें राज ताका मेळ्ळ्या बरी ना. तो देवाचो मोग करना. देवाथान मस्त पयस सरलो आसता. देवाचेर ताका भावार्थ आसना. ताका भावार्थ आसा खाली दुडवाचेर ग्रेस्कायचेर मात्र भावार्थ आसता. आनी तो दुडवा फाटल्यान वता. जेजू फाटल्यान वचूंक आशेना. तो जेजूचो मोग करना आनी ताका खंयच्याय मनशांचो मोग आसना. तो खाली ग्रेस्कायेचो मोग करता आनी ताच्या फाटल्यान धांवता आनी ताका वायट घडटलेंच. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेंत हावन पयस सरून गेल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. वय दुडवा फाटल्यान गेल्ले, पयशा फाटल्यान गेल्ले, ग्रेस्काये फाटल्यान गेल्ले तांणी तांची काळजां शिंदून घेतल्यात. दुखांनी शांती समाधान नासतना, कुटुंबान समाधान नासतना ते सांपडलेले आसात. थोड्या गल्फाघरांची अवस्था हीच जाल्ली आसा. जोडटात प्राय जाता पर्यंत थंय जोडटात. जोडून पयशे गांवान बायल भुरग्यांक धाडटात आनी हांगा बायल भुरगीं गम्मतां मारून आसतात. आनी येतना तांच्या अकावंटान पयशे आसनात. बायले भुरग्यांच्या अकावंटान पयशे घाल्ले आसतात आनी ताका हांगा भिकाऱ्याच्यांकी पास्ट खण पळयतात. आनी ताका हांगा आयिल्ल्याक ताका खर्चून सयत दुडू ताचे कडेन आसना. ताची जिणी भिकाऱ्याच्या जिणेन प्रास पास्ट जाल्ली आसता आनी तो सगळ्यो जिणी थंय जोडून आंगान करगून मरता. थोडे जाण गांवांक येनासतना थंयच रावून जोडून धाडून थंयच जीव येता रे प्राण येता रे थंयच जियेतात. आनी तेंची ही कितें जिणी जावन आसा. देवा थंय पयस सरले आसतात. तांच्या कुटुंबांत हांव पयस रावल्ले असतात आनी तांची जिणी जावन आसा कश्टांची आनी त्या कश्टांच्या जिणयेनच ते मरतात. देवाचें राज खावच्यात आनी पियोवच्यान ना, आटापून ना. बगार नीत समाधान पवित्र आत्मो दिता त्या संतोष भोगच्यान आसा म्हणटा. देवाचें राज खावच्यात आनी पियोवच्यात ना. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 14 आनी वळ 17 कित्याक देवाचें राज खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापून ना.
बघा नीत समाधान आणि पवित्र आत्मा दिता तो संतोष भोगच्यांत आटापून असा होय खावनच्यान जेवनच्यान गम्मता मारच्यांत ग्रेस जावनच्यांत दुडू लुडच्यांत दुडू पुंजोवन दवरच्यांत ना पवित्र आत्मा दिता त्या देण्यां ती पवित्र आत्मा दिता त्या बऱ्या कामां ती पवित्र कामां ती आटापून आसा तांतू आमकां शांती समाधान संतोष मेळटा ते देव आमकां दिता पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां दिता देवाची खुशी करचें काम तें देवाक संतोष करचें काम तें देवाक लागीं सरचें काम तें देवा ते संबंध दवरचें तसलें काम तें तसलें काम आमी करूंक जाय तांतू आमकां शांती समाधान आनी संतोष सगळ्या जिवितान संतोष आमकां मेळटा कित्याक देखून अशें क्रिस्ताची सेवा करतालो देवाक मानवता आनी मनशां मदें तो बरें नांव जोडटा असलीं बरीं कामां करतालो पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तो भरून देवाची सेवा करतालो लोकांची सेवा करतालो आनी तो बरी जिणी जियेतालो देवाचे उपादेश पाळतालो तो देवा थंय संतोष पावता आनी देवाक मानवता आनी मनशां मदें तो बरें नांव जोडटा मनशांकी पसंद जाता मनशां थंय बरें काम करता तो पूण आमी हांगा खावन जेवन गम्मता मारल्यान सरोप येवन आमचे दीस लोटलेल्यांत आमकां कांय मेळना आमकां तें शांती समाधान मेळना कांयच मेळना पूण देवाची कामां करतात देवाची सेवा करतात खंडी जावन ताका शांती समाधान संतोष बरेंपण बरें मन देवा थंय सगळें बरें आशिर्वाद सगळें मेळटा ते आमी आपणावंक जाय 4 दिसांचो संवसार जावन आसा ज्या 4 दिसांच्या संवसारान देवान आमकां धाडला ताचे सेवे खातीर ताच्या बऱ्यापणा खातीर ताच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलेलीं कामां करूंक आमकां ह्या संवसारान धाडला आनी आमी तीं कामां केलीं तर आमकां खंडीत जावन संतोष मेळटा आमी संतोशान आमच्या कुटुंबा सांगाता जिवंक साथ आसा आनी आमी जियेता मातेवाच्या बुकांत अवस्वर 6 सांगता संवसारान तुमी दिरबी पुंजय नाकात थंय कलम मांडटा चोर कन्ना घालता म्हणटा अवस्वर 6 आनी ओळ 19 संवसारान तुमकां दिरबी पुंजय नाकात हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता आनी चोर कन्ना घालून नागयतात वय आज आमी दिरबी पुंजोवंक आशेता संवसारान जाय तितली ग्रेस्तकाय जाय तितलो आस्त भांगार आनी पयशे जमोवंक पुंजोवंक आमी सोदता जाय तितली आस्त करता जाय तितले बँकांत आमी लॉकरांत ती भांगार दवरता आनी अकावंटांत ती पयशे पुंजोवन जमा करता पूण हांगा बँकान केदेळा चोरी जावन वेताले म्हणचे कांय गॅरंटी ना घरा भितर दवरल्यार कांय गॅरंटी ना भिवनच आमी दीस काडटा तशेंच जेजू सांगता पूण दिरबी पुंजया सरकार थंय कलम मांडना कीड खायना चोर कन्ना घाल लागयनात कित्याक जंय तुजें दिरबें आसा थंय तुजें काळजी आसतलें म्हणटा देवाचें उतारे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दिरबी पुंजया सर्गींच्या राजान थंय चोरी येना कन्ना घालनात कोणी आनी कलम मांडिना कीडी खायना ही सगळी दिरबी आमी तर देवा खातीर सर्गींच्या राजान पुंजयची थंय आमकां साबार कुडां आहात त्या कुडांनी आमची दिरबी देवान जागृतेन पुंजोवन दवरलेलीं आसात आनी ती आमकां आमी कितें बरेंपण करता ह्या संवसारान सगळें थंय आमकां आमी गेल्ले तेन्ना आमकां तें देव दिता आनी देवाच्या ससणी जिविताच्या फायलान तें बरोवन आसता सगळीं दिरबी आमी देवा खातीर आमी करूंक जाय देव आमच्या खातीर सगळें आमकां तर संवसारान दिता तर आनी तसली ग्रेस्तकाय आमकां ह्या संवसारान दिता तर आमी देवा खातीर ती जोडिल्ली ग्रेस्तकाय
आमकां थंय देव दिता आनी आमी ती आपणावंक जायची. त्याच 10 थावन पळया. देखून कितें खावचें आनी कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. तें सगळें सोदचें अनभावार्थ्यान. कितें खावचें पिवचें न्हेसचें आनी फाल्यां कितें करचें परवां कितें करचें म्हूण हे खंयच्या विशयांत आमी चिंतूंक नजो म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक हें सगळें करचें अनभावार्थ्यांनी. ते भावार्थीनान तांकां देवाचेर भरोसो ना, देवाचेर तांणी भावार्थ दवरलेलो ना आनी ते अनभावार्थी हेरा देवाचेर पातयेवन आसतात, हेर देवाचेर भावार्थ दवरून आसतात. आनी आमी क्रिस्तांव जावनी आमच्या मदें मस्त अनभावार्थी जाल्ले आसात. देवाचेर आमी भरोसो दवरूनय आमी अनभावार्थी जावन आसा. कित्याक आमी तेंच करनासा. देवाचेर आमकां विश्वास ना. हर एक घडी आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. ह्या संवसाराची ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी. वय हें सगळें आमकां जाय जे ह्या संवसारांत ताणें जीव दिल्लो, ताणें आमकां हाडलें आनी ताची भुरगीं आमी जावन आसात. जाल्यार हें कितें आमकां दिजें कितें दिवं नजो म्हणून सगळें सर्वेस्पर देव जाणा. आनी आमकां हें देवा थंय मेळटा आनी आमकां सगळें देव तें दिता. त्या खातीर आमी पयलें सोदूंक जाय देवाचें राज आनी सर्गींचें राज आमी सोदूंक जायचें. देवाची खुशी करूंक जायची. देवाची खुशीच आमकां खरी ग्रेस्तकाय जावन आसा. ती ग्रेस्तकाय आमकां ह्या संवसारांत दिसूंक येवना तरी मुखल्या संवसारांत सर्गींच्या राजांत सासणीक जिणेंत आमकां ती पळोवंक मेळटा, आमकां ती अनुभव करूंक मेळटा. आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितालो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आज करा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. फाल्यांची खंत आमकां करची गरज ना. कित्याक जेजू जाणा सगळें आमकां दिजें. कितें जायजें कितें दिवंक नजो तें सगळें जेजू जाणा. आनी ती वेळ आयल्या तेन्ना जेजू आमकां खंडीत जावन हें सगळें दिता. आनी आमी त्या विशयान खंत करची गरज ना. मनशान आपलो जीव होगडोवन वा आपलो नाश करून सगळो संवसार जोडलो म्हणया तातूंत कितें फायदो म्हणटा लुकाच्या बुकांत, लुकाच्या वांजेलांत 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपलो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर कितें ताका फायदो. वय कांयच फायदो ना. आमच्या देशांतलो एकलो सगळ्या संवसाराक नांवाडीक जाल्लो तो आजुनूय मस्त दुडू जमोवंक पुंजोवंक आशेवन आसा. पूण ताका आतंकवाद्यांनी धमकी दिली की तुवें इतलो करोड आमकां दिना जाल्यार तुकाय काडटा लागाड, तुज्या बायल भुरग्यांक हांव लागाड काडटा म्हणून. पूण खरें जावन तो आगार मेले तर ताजें कुटांब मेलें तर ही आस्त कोणाची जाता? कोण वाटे वयले ताचे कोण दुसरे आसात आनी गांवां वयले पुरो खावन वतले आनी ताका कितें फायदो मेळटा? हे आमी चिंतेना. फाल्यां हांव मेलो तर आमचें कितें जाता? आमचें म्हणलें कितें आसा? आमचें म्हणलें कांयच ना. सगळें सोडून वचूंक आसा. हे आमी चिंतेना. आज ग्रेस्त मनशांची अवस्था हीच जाला. ताणीं खाली दुडू जमोवंक दुडू पंजोवंक पळयतात. हेरांची तांकां खंत ना, दुबळ्यांची तांकां खंत ना. तांची मात्र खंत, तांकां मात्र ग्रेस्तकाय जाय म्हूण तांची आशा. अशे ते स्वार्थान बुडिल्ले आसात. पूण देव सांगता तुमी पुंजया, सर्गींच्या राजान पुंजया. सर्गींच्या राजान सगळें तुमकां मेळटलें आनी थंय हांव तुमकां सगळें हांव दितालो. तुमी संवसारान कितें बरें करतात तें सगळें तुमकां थंय दितालो म्हणटा देव. उपदेशकाच्या बुकांत दुडवाचो मोग करतात तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारी तृप्त जायना म्हणटा. दुडवाचो मोग करतालो कितलोय दुडू मेळ्ळ्यारी तो तृप्त जायना म्हणून सांगता. उपदेशकाच्या बुकांत 5 आनी ओल्ड 9 थावन पळय. ओल्ड 9 थावन दुडवाचो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारी तृप्त जायना. ग्रेस्तकायेचो मोग करतल्यांक कांयच आदाय मेळना.
सगळें व्यर्थ, हेंय व्यर्थ म्हणटा. दुडवाचो मोग करतलो कितलो दुडू आयले ताका आनीकी आशा भागना ताची. रातीक न्हीद ना ताका. फाल्यां आनी कितले दुडचे, आनी कितले लुटचे, आनी कितले दुडू करचे, आनी कितली आस्त करची, कितलो पयसो करचो, कितलो बिझनेस वाडोवचो, हेंच ताच्या मतीन आसता रात आनी दीस. पूण तो मेलो काय कांय फायदो ना, ताका कांय आद आयना. हें सगळें व्यर्थ म्हणटा. जंय संपत्ती वाडटा थंय ग्राशीतल्यांची संख्याय वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. खंय संपत्ती आमची वाडटा, ग्रेस्तकाय वाडटा, थंय आमकां नागयतले, ग्राशीतले ताच्यांगी चड जाण आसतात आनी आमकां ते कळनासतना लुटून व्हरतात. फाटल्यान थावन धाकटो मूस गेल्यारय ओडना, मुखार थावन हसत गेल्यारय ओडना, पूण मुखल्यान थावन कांयच वसूंक नजो, अशी एक गाद आसा. ती गाद त्या ग्रेस्तांक लागता. तशेंच आमच्याच कोडयाळच्या ह्या गांवांत एक ग्रेस्त मनीस मेलो. ताची गल्फांत व्हडली व्हडली 5 स्टार हॉटेलां आसलीं. आमच्या देशांत ही बरींच हॉटेलां आसलीं. पूण तो गांवांक येयले तेन्ना ताच्याच बायलेन आनी ताच्याच पुतान ताका लगाट काडले आनी तो मेलो. ताच्या सांगाता ताचे पूत आनी बायल 3 जैलाक गेलीं. कितें फायदो जालो? इतलें जडलें, या ताच्या बायले भुरग्यांकी खावंक ना आनी ताकाय खावंक ना. सगळें वेगळींच खावन वेते आसात. असली आमची परिस्थिती जाता. तर आमी कितें करूंक जाय? ग्रेस्तकायेच्या फाटल्यान वचचें की या खरी ग्रेस्तकाय आहा ती देवान दिल्ली, त्या देवाच्या फाटल्यान वचचें की ती ग्रेस्तकाय आमी आपणायचें की म्हूण आमी चिंतून पळया. कित्याक आमकां खरी ग्रेस्तकाय सर्गींच्या राजान मेळटा. ती ग्रेस्तकाय मात्र आमकां आमच्या जिणेच्या नंतर सर्गींच्या राजान सासणे जिवितान आमकां उपकाराक पडटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पृथ्वीच्या अधिपतीनो, नितीचो मोग करा, प्रामाणीकपणांत देवाचें ध्यान करा म्हणटा जाणवायेच्या बुकांत अवस्वर 1 थावन पृथ्वीच्या अधिपतीनो, नितीचो मोग करा, प्रामाणीकपणान सर्वेस्पराचें ध्यान करा. न्याय नितीचो सताचो मोग करीचे. सत कितें म्हणचे आमी देवा थान येवचे, सत कितें म्हणचे आमी जाणा जावंक जाय. सत जाणा जाल्या तेन्ना मात्र आमी ह्या संवसारांत दिरवी पुंजय येतगी, ग्रेस्तकाय पुंजय येतगी, ह्या सर्गींच्या राजांत आमी दिरवी पुंजय येतगी म्हणचे आमकां कळून येता. तेन्ना आमकां जाणवाय मेळटा. तेन्ना आमकां पवित्र आत्म्याची सकत मेळटा आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय आमचे थंय येता. साद्या काळजान ताका सोदा, साद्या काळजान, बऱ्या मनान ताका सोदा म्हणटा. होय, आमी सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या काळजान आनी सगळ्या आमच्या सक्तेन देवाक सोदिची, देवाची जाणवाय सोदिची, पवित्र आत्मान सोदिची. पवित्र आत्म्यान दिवची आमकां ती जाणवाय आमी सोदूंक जाय. थंय आसा खरी ग्रेस्तकाय, खरी जाणवाय आनी खरो संतोष. थंय आसा बरो मोग, शांती, समाधान. थंयच्यान आमकां देव सगळें दिता. कित्याक ताची परिक्षा करिना तांकां तो मेळटा. ताची परिक्षा करनासतना देवा थंय एकवटून रावल्यांक जेजू मेळटा. ताचेर आपलो विश्वास हाडिनात तांकां तो आपली वळख करून दिता. विश्वास हाडिनातल्यान, भावार्थान थी नासल्यांक, भावार्थान घट आसल्यांक, जेजूचेर भरवसो दवरून आसलेल्यांक आपली वळख तो आमकां दिता आनी तो आमच्या कडेन उलयताय. तर आमी कितें करूंक जाय? संवसाराची ग्रेस्तकाय आपणायची की या सर्गींची ग्रेस्तकाय आपणायची, हे आमी सोदून काडूंक जाय. देवाच्या उपादेशां प्रकार चलूंक जाय की सांगात देवाचें येवजण कितें आमचें सोदून काडूंक जाय की या आमचें येवजण घालून आमी ह्या संवसारान ग्रेस्तकाय सोदूंक जाय की हे आमी देवाच्या उतरां द्वारे, पवित्र पुस्तका द्वारे आमकां सोदून काडूंक जाता. आनी आमी देवाचें उतार नियाळ केल्ल्या तेन्ना आमकां सगळें तें आमच्या जाणवायेक येता, आमचे थंय तें प्रकट जाता. तें आमी करूंक जायची. कित्याक देव आमचो रचणार जावन आसा, तो आमचो पोसणार जावन आसा, तोच आमचो खरी ग्रेस्तकाय जावन आसा. ताच्या थावन आमकां सगळी ग्रेस्तकाय मेळटा. ताच्या थावन आमकां सगळें समाधान मेळटा आनी तोच आमचो सर्गींचो बाप जावन आसा. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवर नाका आनी म्हाका जाय तितलें
मेळटा म्हूण ताचेर भरवसो दवरनाका, कित्याक शिराकाच्या बुकांत अवस्वर 5 आनी व्हड 1 थावन. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरनाका वा म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका. हय, ग्रेस्तकाय पंजोवन म्हज्या कडेन जाय तितल्या म्हाका कली खंत ना, म्हाका कसलेंच टेंशन ना आनी हांव जाय तितल्या मोरता वरेक या म्हज्या सगळ्या जिणेक जाय तितलें म्हज्या कडेन आसा अशें आमी सांगता. तुज्या काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे जिवंक तुज्या बंदवण्या फाटल्यान वचनाका. हय, आज ही ग्रेस्तकाय आसा, आमकां खुशी आसल्या प्रमाणे आमी जिवंक पळयता. ग्रेस्त तरणाट्यान आमी दिरबें पुंजयल्ल्या बरी तेज्या शेतान जाय तितलें मेळ्ळें जालें आनी ताजी खोटारां ताणें मोडून व्हडलीं केलीं आनी त्या खोटारां ताणें भरून दवरून म्हाकाय म्हज्या सगळ्या जिणयेक पुरो, म्हणजे सगळ्या जिविताक पुरो म्हूण तो संतोश पावलो आनी पिसो जालो. पूण जेजून ताका त्याच दिसा राती ताजो प्राण इचारतलो म्हूण तो नेणा आसलो. असली आमची गत. आज आमी पुंजयता पूण केदळा आमचो प्राण वेतलो, केदळा आमी ह्या संवसारांत वेतले म्हणचे आमी नेणाव आनी की आमी ग्रेस्तकाय पुंजोवंकूच सोदता. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुका ख्यास लायनासतना लायिल्ल्या बगार रावचो ना. म्हजेर कोणाक पदवी आहा? आज ग्रेस्तकाय आसा म्हज्या कडेन जाय तितली आस्त आसा, दुडवो आसा, भांगार आसा, व्हडल्यांची म्हाका वळख आसा, म्हाका कोणाची गरज ना, म्हाका कोणाच्याय ल्हान मनशांची आनी देवाची गरज ना, देवाक हांव वळखना म्हणून देवाक हांव पयस केल्यार खंडीत जावन देव ख्यास लायता. एक दीस ना एक दीस आमकां मरूंक आसाच, ह्या संवसारांत उरूंक ना. हांवें पाताक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका. हय, हांवें लूटमार करन, कोणाक लुटून, कोणाचे चोरन, कोणाक नागोवन, कोणाक कश्टान घालन हांवें दुडू केलो. हांवें पातकां केलीं, ह्या पातकां निमती हांवें ग्रेस्तकाय जोडली. म्हाका कितें जालें? म्हाका कांय तोंदरे ना, म्हाका कांय जावना, म्हाका कली शिक्षा मेळना, म्हाका तुमचेर कली आनवार येवना, म्हाका कली पिडा ना अशें म्हणनाका म्हूण चिंता आमी उलयता. कित्याक देव खंडीत जावन ख्यास लायतालो. कित्याक सर्वेस्पर भोव सस्नीक बक्षणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पातकां करिनाका म्हूण. देव सस्नीकायेचो जावन आसा, आशिर्वादांनी भरलेलो, आमकां तो आशिर्वाद दिता. म्हणून आमी पातकां वयर पातकां आनी ग्रेस्तकाये फाटल्यान धांवल्यार खंडीत जावन आमकां आशिर्वाद मेळचो ना. आशिर्वादा थावन आमी विंगड जातले. देवाच्या आशिर्वादांनी आमी भरचे ना. तर बरें केल्यार मात्र आमकां बरें खावंक मेळटलें, वायट केल्यार आमी मात्तीच खावंक पडटली आनी आमकां लॅक दिवंक पडटलें सर्गींच्या राजांत. जो कोण हांगा बरें करता, जो कोण हांगा बरें करूंक आशेता ताका सर्गींचें राज मेळटलें. जेजू सांगता, कोण तो म्हाका बरें करता तो सर्गींच्या राजांत आसलो आनी तो म्हाकाच तो बरें करता. कोण तें बरें करना ह्या संवसारांत तो म्हाका बरें करना आनी ताका सर्गींचें राज मेळचें ना म्हणून सांगता. ही पवित्र पुस्तकाची उतरां जावन आसात, खरीं जावन आसात, नीज जावन आसात. भावार्थान आमी ती आपणावंक आसात, भावार्थान आमी ती दवरूंक आसात, आमी नियाळूंक आसात, देवाचो मात मोग करूंक आसा, देवा थंय मात्र एकवटून रावूंक आसा. साव पाल कोरीत घरांत बरोवन अशें सांगता. पयल्या कोरीत 1 कोरीत चॅप्टर 7 अवस्व जावन आसा 7 थावन. अवस्व 7 आनी वड 29 थावन. वड 29 थावन. भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जावन आयलो देखून ह्या फुडां तुमी बायल आसलेल्यांनी बायल नातले बरी जिये जाय. हांगा सांव पावल आमकां सांगता, बायल भुरगीं आसल्यान बायल भुरगीं नातल्या बरी जिया, घोव आसलेल्यांनी घोव नातल्या बरीं देवाच्या मोगान जियेया, देवा थंय एकवटून जियेया. रडताल्यांनी रडनातल्या बरी, खुशाल करताल्यांनी खुशाल करिनातल्या बरी आनी विकतें घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातल्या बरी जिया. हय, आमी तो सगळें आमी समजून घेवंक जाय. देवाचो एकल्याचो मात्र मोग करूंक जाय.
देवाच्या योजना प्रकार आमी ह्या संवसारान चलोवंक जाय. आमची योजना घालीन तर आमी सुफळ जावचे ना म्हणटा. कित्याक आमी दुबळे आसल्यार आमकां संतोशान आमी जिवंक जाता, जियेता. आनी आमकां ग्रेस्तकाय ना तरी आमी देवाची तर कृपा आसा, देवाचे आशिर्वाद आसा, देवाचो मोग आसा तर आमी संतोशान जिवंक शकता. विकतें घेतलेल्यांनी आपणाक कांयच नासले बरीन जियेचें म्हूण. जावं पुरो आमी आज दुबळीं, आमच्या कडेन दुडू ना, पयशे नात, ग्रेस्तकाय ना, जाल्यार देव आमकां सगळें दिता. तो जाणा सगळें म्हज्या भुरग्यांक, म्हजो मोग करतल्यांक कितें हांवें दिचें म्हूण तो जाणा. आनी तो सगळें दिता आनी त्या वेळा प्रमाणे तो आमकां दिता. संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनातले बरी जिये जाय म्हणटा. कित्याक ह्या संवसाराचे भायलें स्वरूप नपयंच जावंक येता. आज आमच्या संवसारान कश्ट नश्ट वाडला. भूंयकांपणी जातात, खंय गुडे कोसळून पडटात, खंय बरफ कुडके जावन न्हंय वाडल्या बरी उदक वाळोवन आसा. आनी पावस येता आनी उदक व्हाळान वाडल्या बरें वाळोवन आसा. भूंयकांपणी जावन आसात, आवरां येतात आनी संवसाराचें स्वरूपूच नपयन जावंक येतें आसा. आज कितें आसा तें फाल्यां आमकां पळोवंक मेळना. तो जागोच नपयन जाल्लो आसता. झगड्याणे गडगडे येवन आज सर्वांचे नाश जाते आसा. भूंयकांपणी येवन, सुनामी येवन हर एक कडेन मनीस नाश जावन येता आनी तें रूपच चेंज जावन आसता. रूपच नासलेल्या संवसारांत ह्या गांवांत रूपच ना बरी जावन आसा. कित्याक आज देवाथान आमी पयस सरलेलीं आसा. देवाक आमी लागीं सरून ना. आमच्याच मर्जे प्रकार जिवन आसा. आमच्याच संतोशान आमी गुंडायेन आमी जिवन आसा. देव नाका जाला, देवाथान आमी पयस सरला. आमी खरी ग्रेस्तकाय कितें म्हणचें सोदून काडूंक ना. आनी खरी ग्रेस्तकाय केदाळा सोदता तेन्ना देवाथान आमी एकवटूंक शकता, देवाचो मोग करूंक शकता, देवा थंय आमी संबंद दवरूंक शकता आनी देवाचेर भावार्थ दवरून आमी जिवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुजो सीस जावच्या खुशी व्हरताय, गे कोरीस तुजो फाटलाव कर मोजो. कोण आपलो जीव आशेता निजान सांडता, आपल्या त्यागा वरवीं सगळें जिखता. मुजो सीस जावच्या खुशी व्हरताय, गे कोरीस तुजो फाटलाव कर मोजो. वय आमी देवाची सेवा करया, देवाचे शिश्य या, देवा थंय एकवटून रावया. पवित्र आत्म्याची जाणवाय आमी आपणाया, पवित्र आत्म्याचें भासाण आमी आपणाया, पवित्र आत्म्याचो मोग करया. पवित्र आत्मो आमचे थंय रावंक आमी बेचाडया. पवित्र आत्मो आमच्या कुडींत, आमच्या ह्या मंदिरांत आमकां रावंक आमी आशेवया. ताचे थंय मागया, देवाची स्तुती करया, देवा थंय एकवटून रावया आनी देवाक आर्गां दिवया. आमकां दिल्ल्या सर ज्या वस्तूंक ग्रेस्तकाये बसत बरी या कसलीच तर देवाच्या आशिर्वादाची ग्रेस्तकाय मेळ्ळा तर त्या ग्रेस्तकाये खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी संतोशान आमी ह्या संवसारान जिवन सर्गींचे रास सोदया. देवाचे उपादेश पळया. तोच न्यायनितीचो सर्वेस्पर देव जावन आसा, तोच न्यायनितीचो जेजू जावन आसा आनी पवित्र आत्मा जावन आसा. तेंच्या द्वारे आमकां सगळेंच मेळटा. तोच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमकां राखून व्हरता, तेज्या आशिर्वादान व्हरता, ताज्या माया मोगान तो आमकां व्हरता, तेणे उपादेश आमकां दिता. त्या उपादेशा प्रकार आमी जियेवया आनी सर्गींचे खरी धादोसकाय आनी खरी ग्रेस्तकाय आमी जोडया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.